ज्या वर्गात मतदाना वेळार सरकारी अधिकारी बसपाक भियेतात त्याच शाळेतल्या वर्गात कर्वे गांवडोंगरीची भुरगीं उज्वल भविष्याचे धडे घेतात। शिक्षणाक पूरक अशें वातावरण आसा हय ना। नळे फुटल्यात, पाटी पायपाच्या आदारान न्हिदल्या, लायटी उमकळटात, मिटर बॉक्स उक्ते सोडलां। गोंय सरकारान हें अशें वातावरण भुरग्यांक शिकपाक दवरलां। पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट। सध्या सरकाराची सातत्यान भाषणां आयकूंक मेळटा की आता आमच्या शिक्षणाचो खंय दर्जो सातत्यान आनी जबरदस्त पद्दतीन वाडटलो। काणकोणचे आमदार आनी सभापती तर सांगता की काणकोण खंय एड्युकेशनाचे हब करतले आनी मिशन आनी विजन मुखार दवरून 2030 मेरेन खंय काणकोणची जबरदस्त उदरगत जातली। पूण खंयच्याय वाठाराची किंवा खंयच्याय देशाची प्रांताची भौगोलीक स्थितीची किंवा गांवाची जर विकास आनी स्थिती सुदारतली जाल्यार महत्वाची सगळ्यान पयली गोष्ट ती म्हळ्यार शिक्षण। आणि ज्या गांवाक ज्या प्रांताक ज्या राज्याक शिक्षण ना त्या राज्याची किंवा त्या जाग्याची अधोगती जाता काणकोण तालुक्यातल्या गांवडोंगरी पंचायत वाठारांत आशिल्ल्या ह्या कर्वे शाळेची अशीच परिस्थिती। ह्या शाळेंत सुमार 40 भुरगीं आसा, पूण दुर्दैव अशें की ह्या स्कुलाक शिकोवपा खातीर फक्त 2च टिचर आसात। जाल्यार हे स्कूल कितल्याशा वर्सां पयलीं मोडून पडपाक पाविल्लें, पूण सरकारान मातशें जेन्ना एखादें घर बांदता तेन्ना त्या वेळाचेर स्लॅब घालपा खातीर जे दामे लायतात ते दामे हाडून लायल्यात आनी ते अजुनूय काडले ना। दुसरी गजाल, दामे लायता आसतना जेन्ना बेतो घातलो आनी ताच्या भोंवतणी जेन्ना फळ्यो मारल्यो त्यो फळ्यो सुद्दां अजून तश्योच आसात। जाल्यार त्याच बरोबर ह्या स्कुलांतले लायटीचे वायरींग आसा ते सामकेच लोंबकळटात आनी त्याच बरोबर बऱ्याचशे कडेन लायटीचे बल्ब ट्यूबलायटी लोंबकळटात आनी अशा स्थितीन ह्या भुरग्यांक अजुनूय हांगा शिकयता। दुसरी गजाल म्हळ्यार जेन्ना इलेक्शन येता त्या वेळाचेर ह्या शाळेक इलेक्शनाचो भूत आसा। ह्या ज्या शाळेचे एक जी खोली आसा इतली गंभीर स्थितीक आसा, त्या स्थितीक जेन्ना इलेक्शनाचो भूत चलतालो तांच्यांनी ते डेंजर आसा म्हणून आपली खोलीच चेंज केली। जाल्यार ही भुरग्यां खातीर डेंजर कित्याक सरकाराक दिसना? आनी अशा स्थितीक सरकार म्हणटा की वेल डेव्हलपमेंट आनी सगळें कितें जबरदस्त पद्दतीन चल्ला, डबल स्पिडीन खंय डबल इंजीन सरकार काम करता म्हणटा। ते खऱ्यांनीच हांगा काम करता काय फक्त भाषण करून या लोकांक पानां पुसपाचें काम करता हे हांगासरली स्थिती पळयले उपरांत कळटा। शाळेत शिकपी भुरग्यांचो एक पालक खुशाली गांवकार शाळेची अवतिकाय सांगता। शिक्षणाक अच्छे दिन आसात काय कितें ते तेका आयकतानाच कळटा। आयकात खुशालीक। म्हळ्यार आमगेली एक पाटी मोडून निदान नात म्हळ्यार 10 वर्सां चड जावन गेली। चड जावन गेली तेका एक जग लायला, गाडयांक जसो जग लायतात त्या पद्दतीन जग लायता। तो आता एकदम पडलो बी, सुटून पडलो भुरगीं तरी भुरगीं सारवार। मागीर आमी तेज नंतर आवाज उठयलो आवाज म्हळ्यार अशें आमी एक लेटर केलें, एडिया लेटर केलें, डायरेक्टरा सांगलें, तरी म्हळ्यार आमगे तें कोणी मनांत घेतलें ना। ते येयले पळयले आनी मागीर बेश्टी एक लोखंडी पट्टी लायले ते घट करून गेले। म्हळ्यार नाल्यार तेजेर घट उरतलो म्हळ्यार पळयलें गेले जाल्यार आज तेका 10-12 वर्सां जावन गेली, तरी म्हळ्यार आमगे हेजे अजून कांय रिपेर ना। एवढ्यान पत्र लायल्या, नळे वयल्यान गळटा सगळे, नळ्या बडी लावून ते आमकां कितें करचें पडटा, उदक बंद करचें पडटा। आज म्हळ्यार पत्रीक आयलें ना, पत्रीक घाल म्हणून आमी कितले फावटी मागले तरी ते काम केलें ना। आनी आमगेले सायडीन रस्तो आसा, रस्त्यार पळयल्यार भुरगीं सगळीं चिखलांतल्यान येवं पडटा। आमी कितलेदां सांगलें कोणूय मनार घेयना। ग्रावंड आसा, ग्रावंडा वयल्यान गाडी वयता, भुरग्यांची खूब डिफिकल्टी जाता, भुरग्यांक नाचोन खेळपा सारकें मेळना। त्या वेळाचेर आमी कितले फावटी एडिया सुद्दां सांगलें, एडिया म्हणटा एनओसी हाड। आमी खंयच्या एनओसी हाडपाची? गव्हर्मेंट जमीन काय कोणाची जमीन आमकां खबर ना, जमीन मुल्लातीची काय गव्हर्मेंटाली ती आमकां खबर ना, ती गव्हर्मेंटाक खबर आसा। लायटी प्रॉब्लेम कितें हांगा? लायटीचो ते सगळे पायप बी सगळी गळून गेली, खंय ट्यूबलायटां आसा थिंग ते ट्यूबलायटी सारकी धड ना, त्यो सगळ्यो फुटून गेली आसा आनी पायप वायर बी सगळें पडल्या, ती केन्ना भुरग्यांचेर पडत हें आमच्यान सांगपा जायना। आनी आमकां हें जाय की सांगून सर पयलीं आमकां 3 टिचर आसले, 3 टिचरां जाग्याचेर एक रिटायर जाले आतां 2-2.5 वर्स जाले। त्या जाग्याचेर आमकां परत टिचर दिलो ना। आज सद्या 2 जाण टिचर, भुरगीं आसा आमगे 40, म्हळ्यार 40 भुरग्यांक 2 जाण टिचरांच्या कंट्रोल जायना। पयलीं तेमगे गव्हर्मेंटा रूल कितें 20 जाण भुरगीं जावन गेली की 3 जाण टिचर दिवपाचे।
पूण आज पर्यंत आमकां दिलें ना. आमी एडिया कळयलें, डायरेक्टरा कळयलें ना, आमकां अजून टिचर दिलो. आणि आता ऐकात मुदीर ठीक असो खुशाली गांवकाराचो प्रश्न. ह्या प्रश्नाची जाप शिक्षण खात्याक सोदचीच पडटली, हातून दुबाव ना. हांगासर तुमचे इलेक्शन बुथूय आसा न्ही, अशा सिच्युएशनात ते इलेक्शन बूथ चलयता. म्हळ्यार कितें जातालें, पयलीं ह्या रुमाक ते इलेक्शन बूथ ह्या रुमाक घेताले. म्हणटानी ह्या रुमाची ही सगळी पळयली जाल्यार जशी पळयली जाल्यार तेंका ते सामकें हें अशें दिसूंक लागलें, आंगार पडपा सारकें दिसूंक लागलें. त्या टायमाचेर त्यांनी ह्यो शिफ्ट केलो, त्या सायडीन गेले. तांकां दिसलें कितें, आपल्या जिवाची भंय. इतली व्हडली मनशां जर तांकां भंय दिसता जाल्यार भुरग्यांक कित्याक भंय दिसना? ह्या बारीक भुरग्यांचेर पडल्या जाता. हें गव्हर्मेंटान पयलीं चिंतपा जाय, बाबा हे भुरग्यांकय बी डेंजर आसा, हें गव्हर्मेंटान चिंतपा जाय. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, जवाहर बर्वे आणि निखिल जल्मी.